नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका गोडकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। 11 तारखेर मोदींचे हस्तुकीं जावं येता मोपा विमानतळाचें उक्तावण। दिल्ली वारी केल्ल्या मुख्यमंत्र्यान दिली म्हायती। कारवाय जायत आसा तरी लेगीत गोंयांत येतात नवे ड्रग पेडलर, सांगता कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो। अस्नोडच्या पार न्हंयत जावपी प्रदूषणाचेर काडात उपाय, काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेची मागणी। गोंयांत जावपी आयुर्वेद परिशदेन घेयात वांटो, आमदार दाजी साळकाराचें आवाहन। दर्यादेगेर लागपी उजो पालोवपा खातीर हाडात 4x4 गाडयो, आमदार मायकल लोबोची सरकारा कडेन मागणी। आनी गुजरातान येतल्या आम आदमी पार्टीचे सरकार, पक्षाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान उक्तायलो विश्वास। आता खबरो विस्तारान। अजून मेरेन पुष्टी जावंक ना, पण भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबरा मोपा विमानतळाचे तात्पुरते उक्तावण करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। दिल्ली महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेचा प्रचार केले उपरांत गोंयांत आयलो तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो। शेनवारा मध्यान राती मुख्यमंत्री गोंयांत परत आयलो। एक म्हणजे हांव कॅम्पेनिंगा खातीरच गेल्लो स्पेशली, आनी दिल्ली 5 ते 6 कॅन्डिडेटांच्या वेगळ्या कॅम्पेनिंगा, वेगवेगळे कडेन कॅम्पेनिंग। तेच्या व्यतिरिक्त फक्त सोनोवाल जी आमचे आयुष मिनिस्टर तांची भेट घेतली। तांची भेट रिगार्डिंग द वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस संदर्भातलो प्रोग्राम डिस्कस करपाक आनी आयुष वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचे डिस्कस करपाक। अदरवायज काय पीएम ऑफिसांतल्यान अजून 11 तारखेची कन्फर्मेशन येवना, बट टेंटेटिवली 11 तारीख जावपाची शक्यता। घुवळे वखदांच्या वेव्हारा आड कारवाय जायत आसा, पूण नवे नवे ड्रग पेडलर ड्रग्स घेवन गोंयांत येत आसात, तांचेरूय खर कारवाय जावपाक जाय, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। घुवळे वखदां आड कारवाये खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फाटल्या सप्तकांत 3 म्हत्वाच्यो बसका घेतल्यो। घुवळे वखदांचो वेव्हार नियंत्रणांत येवपाकूच जाय, नितळ पर्यटनाच्या दिश्टीन गोंयचें नांव वयर येवपाक जाय, अशें ताचें म्हणणें। चीफ मिनिस्टरान 3 सुमार मिटिंगी चेअर केल्यो फाटल्या दिसांनी विथ DGP, SP क्रायम आनी मागीर ANC सगळ्या कडेन PIs ऑफ द कोस्टल बेल्ट पुलीस स्टेशन। ही हॅज गिवन देम फ्री हँड टू एक्ट, आनी खंय तरी बोडी पडपाकूच जाय, खंय तरी हें बंद जावपाकूच जाय। गोवा शूड बी ऑलवेज सीन एज अ सेफस्ट ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। आयज आमी पळयता मोठ्या प्रमाणात गोंयांत ट्युरिस्ट येतात, इंडियन ट्युरिस्ट आसूं, आतां फॉरेनरूय येवपाक लागले। सो मॅसेज क्लियर वचपाक जाय, क्लीन वचपाक जाय की गोवान अशें वायट गजाली जायना, स्पेशली ड्रग्स। आनी ड्रग्साचेर आमचो फ्री हँड आहा, अंजुना पुलीस आसूं, कलंगूट पुलीस आसूं, आनी बाकीचे चीफ मिनिस्टराचोय फ्री हँड आहा टू डील वीथ दीस ड्रग्स वेरी वेरी स्ट्रॉंगली, वेरी स्ट्रिक्टली। आनी म्हाका दिसता की जितके जाण हे हितून सांपडटा तांकां बेल बसून मेळना। कारवाई चालूच आसता, बट ने पुशर, ड्रग पुशर म्हणटात तांकां, डीलर येत आसता, ते घेवन माल घेवन गोंया भायरसून येत आसता, वेदर दे कम बाय बस, वेदर दे कम बाय ट्रेन, और वेदर दे कम बाय प्लेन्स, सो और देयर ओन प्रायवेट व्हेकल्स टू push drugs in the coastal belt. The dealers keep on coming. We have to go on acting. जे एक्ट करपाक जाय तेंचे अगेन्स्ट पुलिसांनी. आनी इवन
आमचे लोकल लोक तेंच्यांनी फुडा एक पावल फुडें मारून इन्फॉर्मेशन अशें तेंचे कडेन कितें आहा जाल्यार दिवपाक जाय. अस्नोडेच्या पार न्हंयेच्या उदकाची पुरवण पुराय बार्देसाक जाता. फाटल्या कांय दिसा सावन पार न्हंयेत गटारांतल्यान हळशिकावणें उदक सोडलां. हे हळशिकावणें उदकाची पुरवण पुराय बार्देश म्हालाक जाता. ताका लागून लोकांच्या भलायकेचेर ताचो परिणाम जाता. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी गटारांतल्यान हळशिकावणें उदक सोडटा ताका सेप्टीक टँक बांदून दिवची अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन केल्या. अस्नोडेच्या पार न्हंयेत गटारांतल्यान हळशिकावणें उदक सोडलां ताची जाप विचारपा खातीर बर्डेन आयतारा अस्नोडेच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. आमी आयज अस्नोरा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंयसर गेल्ले पळोवपाक की एक पार रिवर जी आसा, पार रिवर अस्नोरा आमी ब्रिजाचेर वयता आसतना लेफ्टान जें उदक जें आसा न्ही तें उदकाक हांगा पंचायतीचे एरियेनसून एक गटराचे वयरसून कंप्लीट उदक ते कंप्लीट गटराचें उदक हे पाराक सोडलेलें आसा. पूण ते आमकां एक डावट मारलो की खरोखर हेका कनेक्ट केला काय म्हणून. पूण हांगासलें उदक हे सरकार आमकां जाय तेन्ना एक खंयची डॅम आहा न्ही एक खंयची डॅमाचें उदक जर बंद पडलें जाल्यार हांगासून ते आमकां फिल्टर करून धाडटा. पूण घाणीचें उदक पार रिवराक हे सोडलेलें आसा. उदक जे सोडटा आमकां फिल्टर करून हे घाणीचें उदक अख्खे बार्देस तालुक्याक सोडटा. आनी हे उदक आमी हॉटेलाक घरान आमकां रेजिडेन्शियल युजाक हे आमी यूज करता. तेन्ना सरकार हे आमकां हेल्थाक लागून आमकां GMC हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आख्या गोंयांत आमच्या हॉस्पिटलान आमकां बरें हेल्थ जाय म्हणून आमकां थंय हॉस्पिटलां बांदून दवरलेलीं आसा. पूण आतां आमकां एक विचार पडलो की असलें उदक आमकां सरकार दिता, गटराचें उदक हेका सोडटा आनी तें उदक आमी पियाता. बरी बरी हॉटेलां आसा, बरो हांगा लोकांचो बिझनेस करता आनी ते बिझनेसाच्या अंडर आमी आयज असलें उदक पिवन गेल्या परत फाल्यां सकाळीं कितें जालें लोकांक आनी जावपाची शक्यता आनी जाल्लेली आसा. सरकार इफ्फीक लागून जवळ जवळ 60 कोटी 70 कोटी ह्या इफ्फीक एंटरटेनमेंटाक मोडटा. आनी हेच जर ह्या लोकांक अस्नोडा गांवांच्या पंचायतीक सरकारान जे 5-6 कोटी जर दिले हांगा जे गटराचें उदीक जें आहा एक 100 फीट आडोवन भितर जिरवणी करपाक जाय आसली. सरकारा कडेन एक विनंती करता आनी हांगाली अस्नोरा पंचायत जी आसा, हांगाली सरपंच जी आसा ताका सरकारान हातभार दिवपाचो. कित्याक लागून हे जे उदक जे आसा न्हू आडोवपाक, साठोवपाक आनी ते जिरवणी करपाक ते उदक हेंच्यांनी डायरेक्ट ते पार रिवराक सोडलेलें आसा आनी ते उदक आमी पियाता. हांगा पंचायती कडेन पयसो ना हें आमकां कळटा. पूण सरकाराची जबाबदारी न्ही. इतले कोट्यांनी सरकार जर म्हणटा. फाटल्या दिसांनी एक सावथान असोच प्रॉब्लेम जाल्लो. एक MLAन थंयसरल्या एका अशें उदक 6 रिवराक ते घाणीचें उदक सोडलेलें म्हणून थंयसर तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्ली. आमी आयज मागता सरकारा कडेन हे खरोखर बार्देस तालुक्यान गोंयांत तरी हॉटेलाचो बिझनेस खूब आसा आनी हे उदक आमी हॉटेलान यूज करता. असलें उदक आमकां यूज करपाक आयज आमी पियेता आसतना सुद्दां आयज विचार करचो पडटलो. आनी बार्देस तालुक्यांतले आनी बिचोली तालुक्यांतले मनशांक बिचोली तालुक्यात उदक वयता जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण बार्देस तालुक्यान हे 100% उदक वयता आनी आमी म्हापसा सगळ्या शहरांतले लोक, बार्देस तालुक्यांतले लोक हे उदक पियेता. आमी सरकारा कडेन मागता हे जिरवणीचें उदक जें आसा न्हू बेगींतले बेगीन पंचायती कडेन ठराव पास करून सरकारान हेंकां पंचायतीक हांगाले बरो भरमसाटचो असो फंड्स दिवपाचो आनी लोकांक हांगा जिरवणी मारपाक सरकारान आपूण हांगा एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमपाक जाय आनी हांकां प्रोविजन करून दिवपाचें म्हणून आमी मागता. डिसेंबराच्या 8, 9, 10 आणि 11 तारखेक काँग्रेसीचो जागतीक आयुर्वेद परिशद पणजे जातलो. देखून सगळ्या गोंयकारांनी ह्या जागतीक आयुर्वेद परिशदेंत व्हडा संख्येन वांटो घेवचो अशें आवाहन वास्कोचो आमदार दाजील साळकारान केलें. आयतारा वास्कोच्या भाजपा मंडळान वास्कोच्या राम मंदिरांत भलायकी शिबिराचें आयोजन केल्लें. त्या वेळार दाजी साळकार उलयतालो. येत्या त्या 8, 9, 10 आणि 11 तारखेर वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हे गोंयांत जावपाचें आसा. पयले फावटी हो प्रोग्राम येदो मोठ्या स्तरार गोंयांत जाता. म्हणजे जगातले सगळे आयुर्वेदांतले दोतोर ह्या काँग्रेसीक येतले तेन्ना ताच्या खातीर आज हो फ्री मेडिकल कॅम्प म्हणजे लोकां पर्यंत आयुर्वेदा कितें हो पावपा खातीर आनी प्रोग्रामाची म्हायती पावपा खातीर हो आज फ्री मेडिकल कॅम्प आयला. तितून सगळे आमचे मुरगांव तालुक्यांतले आयुर्वेदीक दोतोर हे सगळे हांगा आयल्या आनी आज तपासणी चालू आसा. आनी खंय तरी बोन डेन्सिटीचे
तपासणी चालू आसा. म्हाका सगळे गोंयकारां कडेन आव्हान आसा की हे 8, 9, 10, 11 तारखेर आमी ह्या वर्ल्ड आयुर्वेदीक काँग्रेस हाका सगळ्यांनी सहभागी जावचे. हातून आमची जगातले बऱ्यांतले बरे दोतोर आमची तपासणी करतली, आमचे नाडी पळोवन आमचे दुयेंस कितें आसा तें सांगतले, ताचेर उपचार कितें ते सांगतले. भुरग्यांक जे आयुर्वेदान आपलो बिझनेस करपाक जाता तातूंत बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आसतल्यो, वेगळ्यो वेगळ्यो आयुर्वेदान म्हणजे आमच्या घरा कडेन झाडां पाळां पसून आसा ताचो आमकां कसो फायदो जावंक शकतलो हे सगळे आमकां ह्या वर्ल्ड काँग्रेसाक हे पळोवपाक मेळटले जे 8, 9, 10 आनी 11 तारखेर आसा. आमचे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हे हाजे इनॉग्रेशन करतले. हाजो आस्वाद आनी हाजे सगळ्यांनी हाजो फायदो घेवचो आनी हो वर्ल्ड काँग्रेस जी गोंयांत पयले फावटी जाता हो सक्सेस करचो. दर्यादेगेर लागपी उजो नियंत्रणात हाडपा खातीर दर्यादेग वाठारांत 4x4 गाडयो तैनात करपाक जाय. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. दर्यादेगेवेल्या शेकांक उजो लागून एखाद्रे पर्यटकाक दुखापत जाली वा मरण येवपाची घडणूक घडपाक जायना. उजो लागलोच जाल्यार तो नियंत्रणात हाडपा खातीर महिंद्रा वा हेर कंपन्यांच्यो 4x4 गाडयो दर्यादेग वाठारांत तैनात करपाक जाय अशेंय मायकलाचें म्हणणें. याची फायलूय पुटअप जाल्ली लास्ट इयर. So this year the government should immediately float the tender. कित्याक आमी चीफ मिनिस्टराक परत लेटर केले रिमाइंडर 4x4 व्हील ड्राईव्ह जी महिंद्रा थाराची गाडी आसता तितून तो धाकटुलो टँकर फोमाचो टँकर आसचो आनी क्विक रिस्पॉन्स टीम ऑफ फायर ब्रिगेड फायर डिपार्टमेंटाची 4 जाण सिलिंडर्स घेवन रेडी आसचे. अशें इन्सिडेंट चालूच आसता. अशें जावंक जायना की केन्ना तरी उजो लागलो आनी कोण मेलो, ट्युरिस्ट मेलो, ट्युरिस्टाक उजो लागलो आनी इंजर्ड जालो, अशें जावंक जायना. इट वील सेंड अ व्हेरी रॉंग मेसेज अक्रॉस द वर्ल्ड. गोवा इज अ सेफ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी बिचार वेदर इट इज वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसतना थंय उजो लावूंक शकता, शेकाक उजो लावूंक शकता. व्हेइकल्स आसता कितक्यो महिंद्राच्यो व्हेइकल चलतात थिंगा गार्बेज कलेक्शनाक येतात. तेजे भायर दृश्टीची लायफ सेवींग गार्ड्स हे आसता, जिप्स आसता. त्या खातीर फायर टेंडर धाकटुलो 4x4 विचार आसची गरज आहा. हांव उलयना की कलंगूट कांदोलीम बागानूच आसचो पूण सगळ्या बिचांचेर आसचो गोंयच्या एज अ सेफ्टी मेजर, एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन. हांव ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रोहन गांवटे कडेन ही गजाल उलयला. तेणें सांगला म्हाकाय लेटर कर, आय वील ऑल्सो रायट टू CM ऑन दिस मॅटर. सो दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. इट इज अ बेसिक नेसेसिटी वीच इज रिक्वायर्ड. आमी आदी कशें म्हणटाले की टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम, शावर रूम आनी बाकीचे ह्यो फॅसिलिटी बिचार आसोकूच जाय. ती दीस इज पार्ट ऑफ दॅट. फायर टेंडर ऑन द बीच इज पार्ट ऑफ दॅट. सर इट इज इम्पॉर्टंट. हे फावट गुजरातान फक्त आनी फक्त आम आदमी पक्षाचे सरकार येतले असो विश्वास आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी गुजरातान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उक्तायला. गुजरातचे लोक भाजपाक विटल्यात, तांकां बदल जाय जाल्यार काँग्रेस पक्ष जाल्यार पयस पळयल्यार लेगीत वेंचणुकेच्या रिंगणांत दिसना असो तमणो अरविंदान काँग्रेसीक मारला. केजरीवालान गुजरातान हे फावट आम आदमी पक्षाचे सरकार येतले अशी भविष्यवाणी केजरीवालान स्वताच्या हातान पत्र बरोवन दाखल केल्या. गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है. ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी. 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा. किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह हमले कर रहे हैं गुजरात की जनता के ऊपर, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका झगड़ा हमसे है, आपकी समस्या हमसे है, हमारा को जो मर्जी कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. गुजरात की जनता के ऊपर हमले करने बंद कीजिए. उनकी ये बौखलाहट क्यों है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है. मैं उसका जवाब देता हूँ. आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल के किसी से भी पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी और या कहेगा भारतीय जनता पार्टी. जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 5 मिनट बात करो, वैसे ही जनरल बातचीत शुरू करो. 5 मिनट की बातचीत के बाद वो कहता है
कि जी मेरा पूरा मोहल्ला झाड़ू को वोट दे रहा है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूँ, लेकिन डर लगता है आम आदमी पार्टी कहने से। जितने लोग आपको बीजेपी को वोट देने वाले मिले सड़क के ऊपर, सबसे 5 मिनट बात करके देखो, ऐसे लगता है कि हर आदमी बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। ये कारण है कि बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। तो 3 चीजें साफ साफ नहीं निकल के आ रही है। एक कि लोग डरे हुए हैं। हमने इतने राज्यों में चुनाव लड़े, पहली बार एक ऐसा राज्य है, हमने पंजाब में भी चुनाव लड़ते हैं, हम दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हैं, पहली बार एक ऐसा स्टेट देखने को मिल रहा है जिसमें एक आम आदमी ये बताते हुए डरता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने भाजपा नहीं बोला तो मुझे ये मारेंगे, कहीं भाजपा वाले तो नहीं है जो पूछ रहे हैं। तो आम आदमी डरा हुआ है। दूसरा, कांग्रेस का वोटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। अंदू भारत G20 समिटाच्या अध्यक्षपदाची सुत्रां सांबाळटा। जागतीक पावंड्यावेल्यान पळयतना हे अध्यक्षपद करपाक भारत देशाक मेळप ही सगळ्यांत व्हडली संद अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां। संवसारांत शांतीकाय, शाश्वत उदरगत, एकता तशेंच वेगवेगळ्या आव्हानांक तोंड कशें दिवप ह्या विशयांचेर ह्या समिटांत चर्चा जातली। 1 डिसेंबरा सावन सुरू जावपी ह्या समिटा वरवीं 200 बसका जातल्यो। हातूंत आर्थीक तशेंच हेर महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जातली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज 8वो दीस। आयज दी व्हॅनिश प्रेसिडेंट हो फ्रेंच तशेंच रिटर्न टू सियोल आनी लायफ सूट्स मी वेल ही फिल्मां दाखयली। ते भायर इन कन्वर्सेशन हे कार्यावळीत दादासाहेब फाळके पुरस्कार जैतिवंत कलाकार आशा पारेखा वांगडा भासाभास जाली। पळयात इफ्फी विशींच्यो खाशेल्यो खबरो। इफ्फीच्या 8व्या दिसा आयतारा नामनेचे संगीतकार ए.आर. रहमान तशेंच फामाद कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा आनी हिरो फेम एक्टर जॅकी श्रॉफ हाणें हाजेरी लायली। तांकां पळोवपाक तांच्या चाहत्यांनी व्हडा आंकड्यान गर्दी केल्ली। आयतारा आशिल्ल्या कारणान आयज व्हडा प्रमाणात इफ्फीच्या प्रतिनिधींनी सिनेमा पळोवपाक गर्दी केल्ली चित्र आयनॉक्साच्या भायर दिश्टी पडलें।
53व्या इफ्फी महोत्सवा निमतान गोयची संस्कृताय दाखोवपाक अंदू गोय मनरिजवण संस्था ते भलायकी संचालनालयाच्या रस्त्यावयले आयतारा कार्निवाल महोत्सवाचे आयोजन केले. मिनी कार्निवालाचे दर्शन इफ्फीत येवपी आयोजकांक पळोवपाक मेळचे ह्या हेतान ह्या कार्यावळीचे आयोजन केले. कार्निवाल पळोवपाक ह्या वेळार प्रतिनिधींनी व्हड गर्दी केल्ली, मात तांच्या सयत रस्त्यावयल्यान यो वच करपी लोकांनी लेगीत कार्निवालाचो आनंद घेतलो. तर ह्यो आशिल्ले इफ्फी विशींच्यो खाशेल्यो खबऱ्यो. आतां वळया फुडल्या खबरांकडेन. देशभरांतल्यो दर्यादेगो नितळ आनी सुरक्षीत दवरच्या हेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर हो उपक्रम देशभर चालीक लायला. गोंयांत ह्या उपक्रमाचें उक्तावण सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं सकाळीं 7:30 वरांचेर जातलें. मिरामार दर्यादेगेच्या नितळसाणीन ह्या उपक्रमाची गोंयांत सुरवात जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. दर्यादेगो नितळ उरपाक तशेंच जलचर प्राण्यांक आनी नुस्त्यांक प्रदुशणापासून वाचोवपा खातीर सरकारान हो उपक्रम चालीक लावपाचें थारायलां. The coastal line of Goa is calling us. We have all the fun on our beaches, but it needs cleaning too. So on the 28th November at 7:30 AM morning, I am going to be at the Miramar beach to flag off the beach cleanup drive, and I lend my wholehearted support to this campaign by Divyaj Foundation, founded by Mrs. Amruta Fadnavis ji and Asif Bamla Foundation. Join me to save our marine life and to launch the campaign to keep our beaches always pristine and clean. So let us all be part of India's Swachh Sagar Surakshit Sagar campaign launched by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. विद्यार्थ्यांमधल्या नेतृत्व गुणांक वाव दिवपा खातीर शिक्षकांनी काम करपाक जाय. गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. अन्याय आड झगडपाची वृत्ती भुरग्यांमदीं दिसपाक जाय. अन्याय आयज सगळी कडेन दिसून येता. गोंयांत जाल्यार अघोशीत आणीबाणी जारी केल्ल्याचें विजय म्हणटा. आमच्या घरांतल्यान आमी अशें कोंकणी मदीं आमी बी केन्ना म्हळ्यार मामा आशिल्लो इमर्जन्सीच्या वेळार रडटाले अशें आमकां एक दिसतालें की ही दीस आयडियोलॉजी ऑर दीस थिंग टू फायट against injustice is a quality. ती आज भुरग्यांक दिसूंक जाय. injustice ना, injustice आज सगळ्यांत चड आहा. We are in a state of undeclared emergency. Emergency तरी डिक्लेअर केली, आज emergency डिक्लेअर करूना. पूण तशीच आहा. जो मनीस उलयता ताचे फाटीं कितें तरी एक्शन जाता. आनी हेच म्हजो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर घालून तितल्यो गाळ्यो पडटल्यो पळय सांजच्यो. हो घालतो आनी तितल्यो पडटल्यो. So anyway, this is part of the game. We have to face this. Don't be impediments to education. Who सांगता तेच खरें न्ही. Let the child think on its own.
आपले विचार करपाक ताका बोर्ड दिला. ते बोर्ड नर्चर करपाक शिक्षकांनी टिचरांनी ताका आदार केला, आवय बापायनी ताका संस्कार दिले. ताजे फुडें विचार करपाक ताका शिकवला. विचार ताका करून इंडिपेंडंट माइंड टू कम. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमचो निरोप घेता. खंय वचूं नाकात, पळयत रावत गोमंतक TV.